दिवचलच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीत अंदूय कृत्रीम तळ्यात गणपती विसर्जन करपाचो प्रयोग यशस्वी थारलो। आरत्यांचो ताल आणि मंगलमूर्तीच्या जयघोषात बुधवारा राती उसरा ह्या तळ्यात 1.5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन केले। ह्या वेळार बायलां भुरगीं मेळून गणेश भक्तांनी गर्दी केल्ली। गणपती विसर्जना वेळार हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या गणेश भक्तांची गैरसोय जाताली। ही अडचण लक्षात घेवन 4 वर्सां पयलीं कृत्रीम तळ्यात गणपती विसर्जन करपाची संकल्पना फुडें आयिल्ली। हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या गणेश भक्तांनी फुडाकार घेवन कृत्रीम तळे बांदले। तेन्नाच्यान म्हणल्यार फाटल्या 4 वर्सांच्यान ह्या तळ्यात हावसिंग बोर्ड वाठारांतले गणपतींचे विसर्जन करतात। अंदूय व्हडा उमेदीन 1.5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन केले। कृत्रीम तळे बांदिल्ल्यान बरी सोय जाल्या। आमकांय गणपती कशे बुडयतात ताचो प्रत्यक्ष अनुभव घेवपाक मेळटा अशें बायलां गणेश भक्तांनी सांगलें। आणि आमगेरूय गणपती बसयता आणि गणपती विसर्जन करपाक आमी जेन्ना आयडीसीन रावताली तेन्ना सादारणपणे आमी 1 किलोमिटर ते 1.5 किलोमिटर चलत येताली आणि न्हंयचेर येवन मागीर आमी गणपती विसर्जन करताली। बरेच पयस आमकां गणपती घेवन येवचें लागतालें आणि थंय आमकां विसर्जन करचें लागतालें। पूण गेल्या वर्सा आमी हावसिंग बोर्डान नवीन घर बांदलें आनी थंय आमी शिफ्ट जाली। आणि गेल्या वर्सा हांवें जेन्ना हांगा पळयलें की हांगा एक कृत्रीम म्हणजे नॅचरल आर्टिफिशियल तलाव केल्लो आसा, तो स्पेशली फॉर गणेश विसर्जन म्हणजे गणेश विसर्जन करपाक। आणि आमी ज्या जाग्यार रावता थंय लागीं अशी खंयची बांय ना किंवा नदी अशी ना, जाल्यार आमकां वचपाक जाय जाल्यार खूब पयस वचपाक जाय आणि थंय सुद्दां इतली फूल फॅमिली वचपाक पॉसिबल ना। जेणे करून ही जी आर्टिफिशियल हांगा वेल केल्ली आसा किंवा तलाव जो निर्माण केल्लो आसा तो एक प्रकारचो इतलो कन्विनियन्स म्हणजे इतलो गरजेचो आशिल्लो हांगाच्या लोकांक, कित्याक की जेणे करून सगळी लोक हांगा एकठांय जाता, एकठांयपणे आरती करता, आरती करून सगळे गणपतीचे एकठांय विसर्जन जाता। ही खूब म्हत्वाची बाब आसा। नाल्यार प्रत्येकाक कितें करताले, प्रत्येकाक घरोघरीची गणपती घेवन आपापले गणपती घेवन लोक विसर्जन करपाक वताले। पूण हांगा तशें ना। हांगा ह्या तलावाचो इतलो ह्या जो आर्टिफिशियल तलाव आसा हेजो इतलो फायदो जाल्लो आसा की प्रत्येक जण आपले कन्विनियन्स प्रमाणे हांगा येता, सगळे जण आपापले गणपती दवरता, हांगा एक प्रकारची व्हडली आरती जाता, सगळी कॉमन सगळ्या लोकांची आरती जाता आणि मागीर आमी ह्या गणपती विसर्जन करता। गणपती पुजपाक सुरवात केल्यार 8 वर्सां जाली। तेन्ना पयलीं आमकां खूब त्रास जाताले, गणपती पावोवपाची सारकी सोय नाशिल्ली, सगळ्यांक येवपा वचपाक बी थंय मेळनाशिल्लें। ही नाटेकर सरान फुडें सरून आमची बऱ्या पैकी सोय केल्ली आसा, शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटात तशी, कांयच अडचण ना। आणि ही सोय जाल्ल्या नंतर सगळ्या घरांतले फॅमिली मेंबर्सांक, भुरगीं जाणटी नेणटी सगळ्यांक ताचो आस्वाद घेवपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा दोळ्यांनी। आणि इतली सोयीस्कर म्हाका दिसता कोण आनी खंय आसूं शकना। इतल्यान हेच खरेंच धन्यवाद आमच्या नाटेकर सराक वता। आणि आमी हालींच न्ही आमचो MLA चंद्रकांत शेट्ट्या कडेन गेल्ली, मातशें कितें तरी आमकां थंय क्लीन करून दी म्हणून। सो ताणें आमचो विचार करून आमकां रोखडीच PCC घालून दिली आणि हांगा एकदम क्लीन जालें। आणि फुडें आमकां आश्वासन दिलां MLAन आमच्या चंद्रकांत शेट्ये सरान की आपूण फुडें हांगा शेड घालतलो आणि सगळी तुमची कितें जाय ती सोय करून दितलो हें ताणें आमकां तेतून सांगलां। आनी सगळे फॉर्मेलिटी आपूण स्टार्ट करपाक लागतलो म्हणून। आणि खरेंच हांव मागता देवा कडेन हें काम आमचें बेगींतल्या बेगीन जावचें आणि सगळ्यांक ताजो बऱ्या भशेन मागीर उपयोग जातलो। लास्ट इयरच्यानूच आमी हांगा विसर्जन स्टार्ट केलां आणि खूब बरी सोय केल्ली आसा आमच्या कावन्सिलर नाटेकर काकान। आणि खूब नीट आणि अशें सोयीस्कर बरें विसर्जन जाता, भजन आसता, आरती आसता आणि खूब उमेदीन अशें आमी लास्ट इयरच्यान हांगा सेलिब्रेशन करता चतुर्थीच्यान खूब बरें दिसता। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।